हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना. आज सगळ्याक गाजता एकूच मुद्दो, म्हादय. म्हादय म्हणजे ही आमची आवय, आमची माय. आणि हांव सगळ्या कडेन उपकार मागता गोंयकारा कडेन. भेदभाव, जात कात, धर्म सोडून सगळ्यांनी जाता ते भाशेन एक एक नळान उदक सुक्यात जाव पुसान रावनाकात. यात आणि साखळे गावात गेडती म्हणटा थंय गेडती सांकली 16 तारखेर सोमाराक 4 वाजता पयलीं थंय पावात. सगळ्यांनी येवपाक जाय. आणि कोणेय कोणाकूय सांगू ही मिटींग शिफ्ट जाल्या खंयच्या दुसऱ्या गावांनी आसा म्हणल्यार आयकोपाची गरज ना. आम्ही ही मिटींग सांकळेच करतले, 16 तारखेरूच करतले. वेर्ती म्हणटा थंय. आणि हांव स्पेशल वतीन एक आमंत्रण दिता सीएम प्रमोद बाब सावंताक आणि तेजी आख्खी टीम. तुम्ही सगळे गोंयकार, सगळ्यांक म्हादय तुमची माय म्हणटा जाल्यार तुम्ही हे मिटींगेक हाजीर जावचे. देव बरें करूं. सांखळी म्युनिसिपालिटीन दिल्ले सांखळी म्युनिसिपालिटी ग्राउंडाचेर सभा घेवपाक ते परमिशन काल प्रेशरान येवन भयापोटी हे परमिशन रिवोक केले. एका वटेन मुख्यमंत्री लेजिस्लेटर डेक सांगता की रायट टू स्पीच हे तेजे सरकारान केन्नाच कर्टेल केले ना, सगळ्यांक ओपन दवरले. पत्रकार भावांक सगळ्यांक येवकार. हांगा जमिल्ले आमचे सगळेच NGO भाव तशेंच सगळ्या पक्षाचे रिप्रेझेंटेटिव्स. फाटले काही दीस जाले ही टीम सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा तशेंच गोंयभरचे वेगवेगळ्या वाठारांतले NGOचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी काम करतात. तशेंच ओपोजिशनांतले सगळे पक्ष एक जावन ग्राउंडाचेर काम करताले. आनी आमच्या टिमीन सांखळे जे म्युनिसिपल ग्राउंड आसा हाजे परमिशन घेतले, पयशे फारीक केले आणि परमिशनूय आमकां मेळ्ळे. ताच्या नंतर बाब महेश मांबरे आनी ताच्या टिमीन सावंड परमिशनाक सगळे घाले आणि तो प्रोसिजर सायड बाय सायड सुरवात. काल सांजचे आमकां 5:30 वरांचेर अशें कळून आयलें की एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास जाल्या म्हणून. जेन्ना आमकां ती व्हॉट्सॅपार मेळ्ळी की आमकां कळून आयलें की सांखळेच्या कांय नागरिकांनी बेसिकली मुख्यमंत्र्याच्या चमच्यांनी कंप्लेंट दिली आणि आमचे जे परमिशन आसा हे आमकां हियर करनासतना प्रोसेस ऑफ नॅचरल जस्टीस हे फॉलो करनासतना रिवोक केली. आता सांगता की वॉटर ऑन कॉन्स्टिट्युशनल ग्राउंड्स कॅनॉट बी डिनायड. 6 तालुक्यांक गोंयचे 6 जे तालुके आसात तांकां उदक जे मेळटा, ड्रिंकींग वॉटर जे मेळटा ते म्हादय पासून मेळटा. आणि ते आमकां डिनाय करपाचें जे षडयंत्र चल्लां आणि मोस्ट शॉकिंग म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रेशर घालून आमचे जे डेलिगेट्स आशिल्ले तांकां सायलन्स केला आणि ताजे रिपरकशन म्हणून आमकां काल जे परमिशन आशिल्लें ते रिवोक केला. अँड रिवोक उदकाची गरज आसा. सो आय स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस. डेमोक्रेसी काबार केल्ली आसा. डेमोक्रेसीचेर हो आघात आसा की लोकांचे जे वॉयस आसा ते बंद करपाक वतात आणि हे जावपाक खरें जायना आणि ते जावचें ना. आमी सगळे आय गिव अ कॉल टू ऑल द पीपल इन गोवा, प्लीज गॅदर इन लार्ज नंबर इन सांखळी. 6 जानेवारी ओपिनियन पोल डे. दोतोरान सांगल्या त्या प्रमाणे हो सेकंड ओपिनियन पोल उदका खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफलायन आणि ती लायफलायन आमी जिवीत दवरपा खातीर हे आंदोलन जावपाक जाय. लोकांनी येवपाक जाय. तुमकां उदक नासतलें. आतांच पयलींच आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता एप्रील मेन. मागीर उदकूच नासतलें. 6 तालुक्यांक उदक मेळचें ना पिवपाक. हे तुमकां कशें समजना, लोकांक कशें समजना. हे लोकांक समजुपाक जाय. आणि हो आमचो वॉयस जो म्हणिल्ले म्हादय हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे आम्ही सगळे गोंयकार म्हणतात. येस. नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा अशी एक म्हण आसा. आम्ही कबीराचे दोहे वाचून व्हड जालात. कबीर म्हणतो असो सात्विक आणि ज्या तरेचो मनीस ताजे दोहे वाचून आम्ही गोंयचो लोक ठरावपास करपा खातीर सांखळी येवपा आशिल्लो 16 तारखेक. आणि 16 तारखेक गोंयचो लोक ठरिल्ल्या प्रमाणे तुम्ही काल म्हणटाले
मंदिर वही बनाएंगे. आम्ही गोयकार म्हणतात मीटिंग वही बनाएंगे, साखळे नहीं बनाएंगे. काय ना फक्त थोडक्यात सांगता म्हाका काल हर्ट कित्याक जालें कारण 2 दीस पयलीं उदयबाब भेंब्र्यान एक व्हिडिओ काडलो कारण ओपिनियन पोलाचे ब्रह्मास्त्र म्हूण तो बरयतालो. ताणें सांगलें की सगळ्यांनी आमी थंय मेळया. ताणें अपील केलें की हो सेकंड ओपिनियन पोल म्हणून. आनी ओपिनियन पोल दिसाक जे आमी आज गोंयकार म्हणटात, गोंयकार म्हणपाचो जर नांव जर आमकां मेळ्ळें ते 16 जानेवारीक मेळ्ळें आनी ओपिनियन पोलूच आमकां सेलिब्रेट करपाक मेळना. कितलें दुर्दैवी आमचें. म्हाका दिसता सरकाराक कसली बुद्धी आयला त्या सीओक कसली बुद्धी आयली ती आमकां खबर ना. पूण आमी निर्धार केल्लो मिटींग साखळीच जातली म्हळ्यार साखळीच जातली. परत एकदां सांगता, मुद्दामून सांगता, कळपाक जाय म्हूण सांगता, भिवपाची गरज ना. जाहीर सभा ही साखळीत केल्ली वतली. भारतीय जनता पार्टीचो होम मिनिस्टर जो आसा अमित शाह ताणें एक स्टेटमेंट केलो. तो कितें म्हणलें ताणें, कसलें आंदोलन जावचें ना, तें खावन पिवन मजा आसा. मैदान आसा त्या मैदानाचेर ही सभा जातली, साखळेनूच जातली आनी हे साखळेच्या म्युनिसिपालिटी एरियानूच जातली. सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सगळ्यांनी आपल्या मित्र परिवाराक, आपल्या सोयऱ्यादारांक घेवन थंय येवचें आनी ही आमची लढाई जो आसा म्हादई खातीर तो आनीक तीव्र जो आसा हो 16 तारखेच्यान जातलो. ह्या मुख्यमंत्र्याक आज कळटलें आनी आमी ताकाय म्हणटा तूं हिम्मत आसा जाल्यार थंय येवचो. तुजे कडेन हिम्मत आसा जाल्यार तुज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी आमी तुका आव्हान करता, तूं यो थंय आनी उलोवन दाखय म्हणून स्टेजीचेर. धन्यवाद. हांव एंथनी डिसिल्वा. हांव ह्या धर्तीर सावन येता ज्या धर्तीचे बाब जुलियो मिनेजीस एक विजनरी जो बाब राम मनोहर लोहिया बरोबर आशिल्लो. राम मनोहर बाब स्वता जुनियो मिनेजीसाच्या घरा येवन त्यांची सगळी मन जाल्लें एक. आनी आयज म्हाजेय मन हेच आसा. हांव तेच क्रांतीच्या जाग्यार सावन आयला आसलो ना. आनी प्रमोद बाबाक हांव म्हाजो हात दाखयता. आय एम कमिंग टू सांकली. आनी जरी तर तुका आमी येयल्ले नाका जाल्यार 10 वाजता पयले 16 तारखेर अरेस्ट करचें तुवें. नाजाल्यार हांव चल्लो म्हाजी हाटली पोटली घेवन सांकली येवपाक तुका मेळोंक येता. आनी हांवें तुका पयलो एलान केला, वी हॅव इन्वायटेड यू. गोंय तुजें, म्हादय तुजी, जाल्यार आमी झगडटा ते म्हादय झगडटा. जाल्यार प्रमोद बाब तूं आनी तुजे सगळे MLA येवपाक जाय मरे. नाजाल्यार तुमी गद्दार जातले तुमी. इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. पूण आय एम कमिंग प्रमोद बाब तूं सांकली 10 भायर सरतलो. देव बरें करूं. हे आंदोलन जे म्हादई बचावाक लागून आमी सगळी एकठांय जे जाल्ले आसा हे खरें म्हणत जाल्यार सरकाराक हेतून खरें म्हणल्यार फायदो आसा. जर पडले सगळ्यांचे तुम्ही तुमचे थंयसर आवयक विकून परत गोंयान येयले, तुम्ही थंयच जीव दिवपाचो. खरें म्हणत जाल्यार आमच्या आवयक आमी वाचूंक शकले ना म्हणून. ताणें फक्त सेटिंग करून हाडलें कितें की बाबा फक्त पुलिसांक धाड आनी हे आंदोलन चिरडून घे अशें कितें म्हणपाचो प्रयत्न आसा. हे सगळें संपूर्ण गोंयकारांक दिश्टी पडटा. आनी तातूंत पत्रकार भाव जितले आसा म्हाका खूब बरें दिसता की ह्या आंदोलनाक तुमचो वांटो खूब मोठो आसा. आनी असोच तुमी गोंया खातीर जे उबे रावल्या. सेकंड थिंग, हांवें म्हाज्या आवयचें दूध पिलां. सगळ्यांनीच आपल्या आवयचें दूध पिलां आनी आमी म्हादईचें उदक पिलां. आनी आमी म्हादईचें उदक पिवन बेमान जावचें ना. आमी हांगा भायर सरले सगळे आमच्या म्हादईक वाचोवपाक, कितें आमच्या आवयक वाचोवपाक, जी आमकां डेली उदक दिता, तान भागयता, आमच्या पर्यावरणाची तान भागयता. हो इशू म्हादईचो इशू दिगंबरा कडेन सॉल्व जावंक ना, मनोहरा कडेन सॉल्व जावंक ना, प्रताप सिंग राणे कडेन सॉल्व जावंक ना, लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन सॉल्व जावंक ना, लुइजिना कडेन सॉल्व जावंक ना आनी आयज आमच्या प्रमोद सावंता कडेन सॉल्व जायना. म्हणून आमी गोंयकारांनी निश्चय केला की आमी गोंयकार भायर सरतले आनी गोंयकार हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हणून. तुम्ही जे दिल्ली गेले पयर कितें करून गेले ते आमकां खबर ना. ते 7 जाणांचे तिकेटी काडपाक पयशे नासले तुमचे कडेन, आमी दितले आसले. हे सगळे जाण दिवपाक समर्थ आहा तुमकां. कितें तांकां कित्याक व्हरोंक ना हो गोंयकार तुमकां प्रश्न विचारता. थंय कुसबूस करून गेल्ले तुमी आतां येयले ते लॉलिपॉप घेवन येयले हातीन. ते लॉलिपॉपाचे भाशण आमकां सांगू नाका. हेच्या पयलीं तुमी थंय वचोन गोंय कशें काबार केला, गोंयचें निसांतण कशें केलां तें आमी पळयलां.
आयज खऱ्या अर्थान गोंयकारांनी एक जावपाची गरज आहा, आमचो गोंयकारांचो आवाज एकूच जावपाची गरज आहा, आमची म्हादई नदी आमकां जाय म्हणून। आयज जे जेन्ना दिल्ली गेले हांकां एकटेक सुद्दां म्हादई बद्दल नॉलेज ना, दे आर टोटली ब्लँक। नॉलेज आहा हांगासर जे प्राजल सेक्रेटरी सर आहा, हृदयनाथ सर आहा, जो आमचे राजेंद्र केरकर सर आहा, ह्या लोकांक थरो नॉलेज आहा आणि हे लोक थंय वचून एक्सप्लेन करूंक शकता, सांगूंक शकता आणि झगडूंक शकता आमच्या म्हादई खातीर। ह्या लोकांक हांगा गोंयांत बसून तुमी थंय कितें नाचे करपाक गेल्ले आणि तुमचे हे नाचे आमी हांगासर पळोवन घेवपाक बसोंक ना। आम्ही निश्चय केला आम्ही म्हादई खातीर मरपाक सुद्धा रेडी आहा। कितें आयज जर तुमी तुमची पार्टी वाचोवपाक गोंय काबार करता, आम्ही खोपोवन घेवपाक ना। हांव आख्ख्या गोंयकारांकडे मागता सगळे जाण आमी एक जावया आणि विर्डी 16 तारखेक सेम टायम 4 वरांचेर आमचो निषेध व्यक्त करपाक, आमची म्हादई वाचोवपाक, आमचे गोंय वाचोवपाक आमची युनिटी दाखोवया। देव बरें करूं। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। आयज बरें दिसतालें, अभिमान दिसतालो की ह्या सोशल एक्टिविस्ट आनी ह्या NGO भावांनी सगळे पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा डिफरंट, कोण A कोण B कोण C आसा तांकां एकठांय करून एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडिल्ले आणि आमी सगळेच सारखे निश्पाप जावन सारखे लिव्हिंग ऑल द डिफरन्सीस ऑल फॉर म्हादई आमची लायफलायना खातीर आमी मुखार सरिल्ले। कोत्ता की येस दिस चीप एक्ट ऑफ yours has made you Pramod Sawant a very chief minister. Good morning and good noon. I am Arvind Kumar Saran and I work from the scientific point of view. I will tell you about why we love Mahadei. Mahadei, if you look at, is the water is a life. This water is for the life of the people, life of the. जे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आशिल्ले पॉलिटिकल पार्टीचे ते सगळे सायडीक दवरून एकठांय आयला आपली आवय वाटोवपाक। हेका लागून हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता। हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की ही नाटकां जी आसा पळय ती लोक बरे भशेन दोळे ओपन करून दोळ्यांनी सांगता की तू जी पळय म्हादई आपली आवय म्हणणारो ती आवय जर आज कर्नाटकान तर व्हरपाक वळोवपाक जर तुजी मान्यता जर आसा जाल्यार तू पोस्को मुख्यमंत्री पोस्को भुरगो म्हणून आमकांय गोंयकारांक नाका हांगासर। तेन्ना तुका रिक्वेस्ट करता की राजिनामो दी आनी जर तुजी आवय वळोवपाक तुजी जर मान्यता कर्नाटकान तिका रावपाक व्हरपाची जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो आनी आवय वांगडा कर्नाटकान रावपाक वयचो। आवय एकीकडे आनी भुरगो एकीकडे रावना। इतलेच 2 शब्द सांगपाक। आमी गोंयकार राजन घाटे हांव सांगूंक सोदतां की सरकारान पयल्या सुवातीर शेतकारांच्या पोटार मारले, नुस्तेकारांच्या पोटार मारले, टॅक्सीवाल्यांच्या पोटार मारले, आतां गोंयकारांक उदकाच्या खातीर पोटार मारता। आज उदक म्हणटा कारण